दिव्यवाणी 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 देव बरो दिसती तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सो दीस आज आमी आचरण करच्या हे वक्ता मोरी भुरग्यांच्या देण्या पासत दिन वाजता बरो संदेश आज आमी नियाळटा मोरी कुटुंबाचो संतोश जावंक पावली अशें आसतना भुरगीं कुटुंबाचो संतोश भुरग्यांचें देण्या पैकी श्रेश्ठ देणें जावन आसा भुरगीं नातलेलें कुटाम उजवाड नातलेल्या त्या कुटुंबां बरी जावंक पावतात देखून भुरग्याच्या देण्या पासून मोरी दिन वाजताना आज आमच्या घरांनी जायतीं भुरगीं आसात आमचीं भुरगीं बळां आमच्या मुखार आसात ह्या भुरग्यां पासून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय भुरग्याच्या देण्या पासून निरंतर देवाची स्तुती करूंक जाय आनी ह्या मुखांतर देवान दिल्ल्या वोट देण्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक जाय आज आमी नव्यानाच्या ह्या दिसा मोरये मायेक मान करून तिचो आदार मागोवंक हांगासर जमल्या आज मोरी आमकां भुरग्यांच्या देण्या पासून देवाक अर्गां दिवंक उलो दिता भुरगें कुटुंबाचो संतोश आनी आदाय तरी आज भुरगीं आपणाक नाकात म्हणून गर्भांत उपसल्ल्या आपणाच्या भ्रुणाच्या गर्भा पाता मारिफात कुणी करचें सोडून आसा असल्यांनी आपली समजणी सारकी करून बरें चिंता मोतीन आठवून देवाक आपणाक दिवचें देणें मोगान स्विकार करूंक ताचें सारकें पालन पोशण करूंक पेसाडेचें तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेश करून आमी मागया नव्यानाच्या वेळार आमी मागया आनी भक्तीन मोरयेक वंदून गयान करूंक फुलां अर्पूंक फुडें सरया सकळ सांगाता मेळ्यान सकळ लागीं सरिया आमचे ताळे एक करया मोरयेक वळसिया ओडता इतला इंसोर्या तांचो एक मुगुट गोंड्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरिया आमचे ताळे एक करया मोरयेक भोगोळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शिमती आबोली फुलां तरकय मेळटली मोरयेक फावो जाली आम्हा पासो विनाती कर ए बाळूक मोरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया मोरये आमचे भोव मोगाळी माय तुका गब्रिएल दुतान हाडली बरी खबर मोगान तुवें स्विकार केली तुज्या गर्भांत आसच्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता तुवें मोगान वागयलोय अशें देवाच्या योजनाक तुवें कल्तिमान घाली आमच्या सर्व आवय बापाय तुज्या हातांत समर्पित हांव देवान तांचे मारिफात ह्या संवसारी दिवच्या त्या जिवाक तांणी मोगान स्विकार करूंक आनी तांची जतन घेवंक देवा बापाचो आदार मागून धाड आज ह्या तुज्या नव्यानाक आजार जाल्ल्या ह्या नेणत्या भुरग्यांचेर तशेंच येवंक साध्य जायनासतना घराच्या सर्व नेणत्या बाळांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तुज्या पुतातान आशिर्वादा मागून धाड आनी तांकां शेगुणांनी वाडय कुडीन आनी
आत्म्यान सक्तेन वाडोवंक तांकां तुजी कृपा आमी मागता तुजे कुशीन बाळ जावन जल्मल्ल्या त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मगळ भावनो भयणीनो सगळ्या भुरग्यांक सो उडास काडया धाकटुली भुरगीं आसात हर एक पुटी नवे नागांगासर येवन फाटल्यान थंयसर फुलां घेवन वापूर बायन संतोष उल्हास बरीत रितीन आसताली मिसल्लेंस भायर गोरट्या लागीं वा मिनी हॉलान थंयसर मुरया मेळ्याच्या बोवारी रावून फुलां अर्पिताली पूण हे पुटी ती भुरगीं नांत दिसनांत पूण त्या भुरग्यां खातीर मागे सगळीं भुरगीं घरा आसात आनी घरांत मुरयेक फुलां अर्पून मान करतात त्या नेणट्या भुरग्यां पासून तांच्या वाडयवळीक पासून आधुनीक संवसारांत माध्यमां मदें जी येताना तांणी वायटाक सांपडनाशें बरेपणान अशें गुणांनी वाडोवंक जेजू तांकां आदार करपा दिवन मागया आनी ती नमान मुरये तांचे खातीर विशेश करून भेटोवया. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरी देवाची माई आम विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या कडी नामे. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये मावपी खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कडी नामे. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये मावपी खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कडी नामे. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. हेचे दिसा देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक करगसन भेटयतात. सुनील सुरेश मोरस नित्या दरवडो आपल्या जल्मादी संदर्भी देवार गसन भेटयता. लिंडा मस्करेनास वलंका निवाडो तशेंच घरच्या अल्माच्या आत्म्या बसोत मिस भेटयता. रॉल्फी आनी डायना मस्करेनास मदर तेरेसा वाडो हे सर्व बसोत मागया हांगा समेस्त बसोत मागया जी कोणा मागतना बसयला सुडास करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भवनो आनी भयणीनो जेजू शास्त्रांचे फरिजवाचें खंडन करता ह्या दिसांनी ते आमी आयकता. पूण जेजू हांगासर म्हणटा सुमी हांव तुमचे बगलेक आसतना तुमी खंयच्याची कंत करची गरज ना फाल्यांची वा कालची कंत करची गरज ना कित्याक होरेत वाटवांत आसतना कोणूच पास करिना संतोष पावता तशें हांव तुमच्या सांगता आसतना तुमी संतोष पावा आनी हांवें तुमचे सवय रावच्या खातीर निरंतरी तुमी मागा आनी तसली सुवात तयार करा. देखून सांत पाऊल म्हणटा सुमी म्हज्या बगलेक आसतना म्हज्या पक्षेक आसतना म्हज्या सांगता आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुम्याक आमच्या जिवांत आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत निरंतर आसोशे आमी पेसाडया आनी सुम्या लागीं आमी मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर ही घडी बोर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. जैत बुडी सुम्याक सांडून आमी आमचे इतल्या कसोची येयल्लें आसा सुम्या लागचें मोगसाणें मागया. काळजांत हांव दुख दर मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकुळकर सोम्यांक काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकुळकर सोम्यांक काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपी आमच्या सर्व गरजां खातीर भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या देण्या खातीर विशेष करून आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजीं भुरगीं आमकां पातकाचें बक्षणें मागता. आमच्या करण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवेचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळोवंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
आमेन. ताम पावलान कोरिंताकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांक तुमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजे विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करता तें जट्टेचें जावं, मनशाच्या खंयच्याय निती सभेच्या तीर्पाचें जावं कांयच परवा करिना. म्हजेच लेगून हांव जट्टी करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना. हे नीज तरी हाजे वरवीं हांव गुन्यांवावीन म्हूण जायना. म्हजी जडती करतालो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडती करचे न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेले उजवाडाक हाडटालो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतलो गूट परगट करतालो. तोळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनूच मेळटाली. देवाचें उतार्ये. श्लोक. नितिवंताची सडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. सरस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सरस्पर सगळें आसूं, सगळें तुजोच संतोष. तेन्ना तोच तुज्या काळजांत अत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितिवंताची सोडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सरस्पराच्या हातांत सोड. ताजेर विश्वास दवर. तोच तें सोडून व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांतेच्या उजवाडा बरें, तुजें नितिवंतपण दोनपरांच्या वता बरें परजलाशें करतलो. श्लोक. नितिवंताची सोडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवासी म्हूण तुका मेळटलें. कित्याक न्यायनितीचे ते सरस्पराक मानतात आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. श्लोक. नितिवंताची सोडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सोडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच तो ताजें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो आसलेलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली ताका वाटयता. श्लोक. नितिवंताची सोडवण सरस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. हांवूच तो संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येशू मियां. त्यावेळी फरिसेवांनी आणि शास्त्रांनी जेजू लागीं विचारले, जुवांचे शिष्य तोबळ उपास करणं मागणें करतात आणि फरिसेवांचे शिष्य तशेंच करतात. पूण तुजे शिष्य खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून ताका जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालतात वे. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले, त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक वेपारी तो ताका सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोप मारूंक म्हूण नवे लुगाट कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता
शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणूय मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याची लानी बरी ना. बरीच बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुडतात. वायन पाजरोन वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्याची लानी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हणणो तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मगळ भवनो भयणीनो, देव आमचो रचणार जीव ताचे आमकां वर्तें देणें. आमच्या कुटुंबांनी देवान दिल्ल्या भुरग्यां खातीर दिनवासतना आमच्या भुरग्यां पासत आतां आमी मागया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मनशा जिवा गौरव दिवचे विशीं लोकांक सुडीत जागृती दिवची कार्य मांडून हाडून लोकांन मनशा जिवाक गौरव दिवन जिवंक साध्य जायशें वावरूंक प्रेरण दिशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाचें आडळतें चलोवच्यांनी मनशा जिवाक बाधा काडचें कानून रुपीत करिनासतना मनशा जिवाक गौरव दिवंक तांच्या रक्षणा खातीर वावरूंक आदार लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी आयक. भुरग्यांचे देणें आनीकी लाभोवंक नासतना ह्या देण्या पासत तुजे लागीं विनंती करच्या जोड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तांणी आशेवचें भुरग्यांचें देणें तांकां लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी आयक. सर्व आवय बापायनी आपणाक लाभलेलें तें भुरग्यांचें देणें मोगान स्विकार करना तांच्या वडावडीक सर रितीन आदार दिवंक तुज्या कृपेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. भुरग्यांचें देणें नाका म्हूण आपल्या गर्भांत रुता जाल्ल्या बाळशाक गर्भपाता मारिफा जिवीश मारूंक चिंता पटोवच्या जोड्यांनी तांचे चिंता बदलून तुवें दिवचें भुरग्यांचें देणें मोगान स्विकार करूंक तांचें मन परिवर्तन कर म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी ह्या आयक. दिसांनी बळान विस्तारच्या कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या धाकटेरांक नर्सांक आनी समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लें अनवर विकेंस निवार म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी आयक. ही घडी बोरदोळे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर आमच्याच कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर म्हूण आमी विशेश करून मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. आपल्या भुरग्यांच्या बावार्थी आनी लौकीक बरेपणा खातीर वावुरना तांकां बरो फुडार दिवंक तांच्या वडिलांक कृपेन बर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वरा सर्वस्नाविक उदारपणा दिला पुन्हा बलिदान प्रीती मेजला मुसलमान गेला प्रतिवित समोर जातो सस्त्राचा सस्ना देवाचे रक्तमासा क्रिस्ताच्या बियांका बुतू. सर्वेश्वरा सर्वस्नाविक उदारपणा दिला संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे तुमचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मैमीक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पो मानून घेव. देव आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सपतान अवकार येता जल्म घेतना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं
आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आसुगडास करता आनी तिचे दिन वाचण्याचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितले वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांतय कितल्या परमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवी साकणेचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबाग संतोषान तुका वाकणता सर्गार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. उन सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी संभ्रमतना सर भुरग्यां सुडास कडया तांच्या सर्व जिविता पासत आमी मागे. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखशेन कश्ट मरांचो संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवी आंतीन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचे बगसाणे मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवन बापा पिटर पावल आमचे घोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत
त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुसे दिसपती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची अजरामुथीन दवरना ताणें शिकयलेले मागणी भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेला शिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिळशेडींतली आमकां निवार. दही करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवट की पदवेन महिमान तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. माय मोगस गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकळूत कर. देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय. आमकां शांती. पळय जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमच्या समेस्ताच्या मोगां बरो मनीस जावन ओंकारमयाच्या कुसव्यांत एक बाळ जावन जल्मल्लें. शेगुणाचें बाळ जावन कुडीन आनी आत्म्यान वाडल्ली आनी आमच्या भुरग्यांक कुडीन आनी आत्म्यान शेगुणांनी वाडोवंक आमकां उलो दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे खास उतरां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सागोरा बंधन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. जिवोंडो तूं जिवीत दिताय. पातांच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फावताय. जिवीत म्हजें नंदन करताय. जिविता कुवरा कुरपे सागोरा बंधन ये क्रिस्ता. स्वागत
काळजान म्हज्या गोरो गोळी तूं शेळयांक राखताय पासल्या सोरोवाक व्हरून पायताय जिवितासर तूं तान बागयताय सर्गींच्या सुखाक व्हरून पायताय. प्रार्थुया. कनवळ्या आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत आमकां मरेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणांत दोश केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते संवकार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां वो जाल्ल्या सुडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडी बरोबर बसया. मग भावना भयणीनो नव्यानाच्या 6व्या दिसा व्हडा भक्तीन बरी मायेचेर दवरल्या अभिमानान आनी मोगान तुमी ह्या नव्यानाक सकाळीं बडे हांगासर आयल्यात तुमकां अभिनंदन बडयता देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाच्या ह्या संदर्भार विशेष करून आज भुरग्यां खातीर आमी मागलां आनी भुरग्यां खातीर निरंतर आमी मागया. मंगळार दीस मोती मायेचें फेस्त आमी आचरण करच्या ह्या वखता तुमकां फेस्ता दिसा मिसां दिवंक आसात तर ऑफिसान दिवची. फेस्ता दिसा मुड्दोम दिवंक तुमकां हांव उलो दितां ऑफिसांत तुमी दिवची. फेस्ता तर्फेन कांय तरी दान वा कुमक करूंक उशें आसा तर तुमी ऑफिसांत तें दिवचें. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमची सोबे आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. मान तुका ओगळप तुका अजून गायता तुका माया मा सर्वाची माय मोगाळ भुरग्याची आय तूं मागणी आमची दीस कांता पडटीची नमो नमो मोरी मोगाळ आमची जिगाये तुका ओगळा तुका अजून गायता